मोगाळ भक्तिकानो बाळोक जेजूच्या पुण्यशेताक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव स्वागत मागतां. आयच्या ह्या बोबगिवंत दिसा तुमची तेसावां इरादे ह्या पुण्यशेळाक हांगासर हाडून बाळोक जेजू तुमची तेसावां स्विकार करून दी, तुमकां आपल्या बेसावां आनी कृपेन बरोवन दी म्हूण मागणें तुमच्या गादी आस आमी करता. ह्या प्रत्येक आराधनां तुमच्या गादी करता आसतना मोतीच्या पिडेंत कश्ट दिल्ल्या, विविध टेन्शनाक वळख जाल्ल्या, डिप्रेशन आशिल्ल्या, विविध संगीत परिस्थितीक वळख जाल्ल्या सर आमच्या भावा भयणी खातीर आस मागया. आतां आमी दिंबी पडून आमच्या सुम्याक स्वागत करया आनी कव्या गीत जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बऱ्या. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बऱ्या, संगीताक तूं देवलो सोदूंक म्हाका आयला.
मंगळ बाबा भयणीनो बळोक जेजूचे पुनशेत अलंकार या पुनशेताक अरिएका शुक्रारा तुम्ही हांगा व्हडा संख्यांत हजर आसा. या आराधना वेळी या पवित्र सक्रामेंताक हजर आसच्या मोगाळा आनी स्वादीक जेजू सगळ्या खळसान आनी मनान हांव तुका तुजो मोग करता. तूं पवित्र आनी वर्तो. या सक्रामेंतान तुजें दैवीक आजारपण वळखून घेवंक हांव हांगासर आयलां. आराधन स्तुती गावंक तुजी महिमा वाखाणूंक तुका हो म्हजो वेळ थोडो खुर्सूंक हांव धवधवी तुज्या पांय तळा समर्पणता. मंगळा जेजू तुज्या वयल्या वरच्या मोगाक आनी उपकारी खाळसान फाटल्या दिसा गेल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां दिवंक तुजे संगी म्हजे सर राठवल्यो पयस धरून म्हजी कंद बेजाराय पयस साणून हो वेळ तुज्या गादी करसूंक हांव आयलां हांव आयली. मंगळा जेजू आमकां अरियेंतले की विविध व्यक्ती आनी घडितां मुखांत तुजो दैवीक स्पर्श बगूंक आनी त्या मोगाचो स्पर्श हेरांक आमचे सेसंबरा वाचूंक आज तूं आपोवणें दिताय. मोगाळा जेजू आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान भर या वेळी तुजे परगटचिनी वेळार विविध व्यक्तींक विविध स्पर्श दिल्लोय. ताजो अनुभव जोडून 2000 वर्सांच्या खडिता मुखांत आज आमी सर तुजी मोगाळ भाव आनी भयणी ह्या सक्रामेंता मुखार तुज्या सर पडोन आसा. चिनी वेळार विविध व्यक्तींक दिल्लो तो अनुभव तसो अनुभव या वेळा मागण्या मुखार स्पर्श अनुभव जावंक आमी तुज्या पांयांक समर्पिता. एवकरिस्त आमकां दिवचो एक दैवीक अनुभव म्हणून आमी संगीत तो अनुभव सोडूंक सर्व आमी ल्हान शेवडा ह्या देव मंदिरांत ह्या सक्रामेंता मुखार हजर आसा आनी जेजू आमकां अरियेंतल्यान घे आपयता आनी ताज्या नांवान आमी आपयता आसतना संतोशाच्या उडासा उल्हासान आमी ताका आमी गावया. जेजू आपयता म्हणल्या गितान सगळे आमी उबे रावया. तो सुमी आपयता आसतना संतोशाच्या व्हडा उमळ्यान तेज्या मुखार आमी येया. सक्रामेंताचें आराधन आमी करता आसतना त्या सुमयाचें आपोवणें आमी अरियेंतली आमच्या काळजांत दावन ताका आमी संतोश पावन खावया गीत जेजू आपयता. Jesu आपयता Jesu आपयता म्हाका तुका दोबांताच्या Jesu आपयता Jesu आपयता Jesu आपयता म्हाका तुका दोबांताच्या Jesu आपयता
कंचाई घडी उल्यारी तक्षण जेजू आगे असता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाराच्या जेजू आपयता. आवडा तळ्यान आमी गावया जेजूच्या संतोशान आमी आसाव. कष्टान संप्रतना नष्टानी अडचताना कष्टानी संप्रतना नष्टानी अडचताना निराश नाका धैर्यान आपली तो तुका उगलता निराश नाका धैर्यान आपली तो तुका उगलता जेजू आपयता आवडा तळ्यान आमी गावया. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाराच्या जेजू आपयता. पिढे शिडे वेळा जेजू बोलो दिल्या पिढे शिडे वेळा जेजू बोलो दिल्या कोणी तो जाऊंदी भेदभाव नसता भलायकीताची पाठी दिता कोणी तो जाऊंदी भेदभाव नसता भलायकीताची पाठी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाराच्या जेजू आपयता. विघ्न अनवारानी विश्वास दंडताना विघ्न अनवारानी विश्वास दंडताना धैर्यान भरता सांभाळ भरता पडलून दता मोगान आमकां धैर्यान भरता सांभाळ भरता पडलून दता मोगान आमकां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाराच्या
बसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वडातळ्यान प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. दुनियात उभा राहून प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. वडातळ्यान म्हणूया हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आम्ही सगळी इस्कला गेल्या गे वाईट एक पोटी इस्कलांत तुमच्या टिचरीन भुरग्या लागीं थोडी सवालां विचारतात. तुमी ल्हान आसतना तुमकां विचारल्या. थोड्यांक आतां उडास ना, थोड्यांक टिचर उडास आसा, थोड्यांक ती टिचरी उडास ना, थोड्यांक सवालां उडास आसतात, थोड्यांक टिचरीन मारलें उडास आसता, तिणें बरें गेल्लें उडास आसना. आनी तांतूं एक आलंगारांतली न्ही एक टिचर ह्या संवसारांत वेगान येवची वस्त खंयची म्हणजे एक सवाल घालें भुरग्याक. थोड्या भुरग्यांनी तुमकां गुत्ता न्ही भुरगीं इल्लीं पक्री थोडे कडेन तांचे अभिप्राय ताणें विचारली. थोड्यांनी म्हळें आवाज म्हण बरें वेगान येता म्हण. आनी थोडी म्हणाली उजवाड. आनी थोड्यांनी म्हळें बंदुकेचो गुळो म्हण. टिचरीन म्हळें ಇದು ಯಾವುದಲ್ಲ. तिणें म्हळें हें खंयचेंय न्ही. ह्या संवसारांत भोव वेगान वयची संगत म्हळ्यार मागणें. कळ्ळें? 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 मागणें म्हणूंक थोड्यांक लज भोगता. ही गरजे आयल्या आमी आराधन करूंक आयल्या. मागणें व्हडान म्हणूंक लज भोगता न्ही. शेजारच्या कळूंक जावं क्रिस्तांव म्हणून तशें बघप आसता थोडे कडेन न्ही. आं तें मागणें कोणें म्हणलें हें गुत्त ना फादर. तुमी दुसरे फावटी सवाल विचारता म्हणल्यार हांव इल्लें जिखून धरता कितें सांगतात गे म्हण. आमकां उरलें पुरो उडास उरता. हें पुरो उडास उरना. कोणें तें आन्सर दिल्लें? सायडीन थोड्यान सांगलें टिचर म्हण हांवें जॉयन जाता गुंपीन आली गोविंदा करूं. टिचरीन वय बरें जालें. थोडे फुडें आमी वाचतना मागणी करूंक जेजून शिकयलें न्ही गे. जेजून शिकयल्लें गे. कोणा शिकयल्लें? सिसां शिकयलें न्ही गे. आं आज तेंच जेजू मागणी करूंक ह्या पुण्यक्षेत्रांत आलंगाराक आयलो. कोण? जेजू. कोण? आं तो मागणें करूंक म्हण आयला. आमी कितें आयल्या? व्हडल्यान जाप दिया. पुरो जाल्यार इल्लें वचून भायर म्हणी भोंवन या. नातल्यार हें सांगा ना मागणें करूंक न्ही गे. तर मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार कितें? देवा लागीं म्हजो संबंद. देवा लागीं उलोवचें. हय बरें बरें. हें पयलें फावटी आयकोचें देवा कडेन उलोवचें म्हण. हेरा कडेन उलयल्लें कोत्ता म्हाका. देवा कडेन उलयतात तुमी? ओके. सांबाजील म्हणटा आमचीं काळजां देवाक उबारचीं ताज्या कुशेक काल्तीबंद घालचें. मागणें म्हळ्यार कोणें म्हळें? सांबाजिलान कितें म्हळें? आमचीं काळजां देवाक उबारचीं ताज्या कुशेक काल्तीबंद घालचें. मागणें म्हळ्यार मोबायलाची बॅटरी चार्ज केल्ल्या बरी न्ही गे. तुमीच सांगलें आमी देवा कडेन उलोवचें. आमकां शेजारच्या कडेन उलयचें जाल्यार मोबायल जाय गे न्ही. तें चार्ज केन्ना पुक्क जायत जाल्यार उलोवन जाता गे. आं तें आमी हरये चार्ज करनंत आसता. तें पुक्क जायत जाल्यार आमी पुक्क जाल्ल्या बरी. थोड्यांक मोबायल नातल्यार रावूंकूच जायना. फादर एक दीस जेवण दिनातल्यार व्हडणी हांव मागणें करता जाल्यार मोबायल पुक्क जायत जाल्यार हांव पुक्क. पोकू न्ही पुक्क म्हळें. त्या देखून आमी
मोबायलाची बॅटरी चार्ज केल्या बरं आमी निरंतरी मागण्यान आमी आसूंक जाय. तशें मागणी जावन आसा माध्यम देवा लागीं संबंध आसा करचे. तुमी सांगलें न्ही वडलो देवा लागीं उलोवचें म्हणलें तस्सो तो संबंध आमी मागण्या मुखांत देवा लागीं दवरचे. आमी कशें मागा जाय, आमी कशें मागा जाय, सबार फावटी कशें मागचें म्हूण कळीत आसना. थोड्यांक करजमेतीक रातीरी वचून व्हडल्यान आवाज केल्यार भारी खुशी. आमचो पाद्र्याप आवाज करना, वो तो पाद्र्या भारी आवाज करता, थंय आमी मागणें करूंक म्हूण. आवाजा खातीर मागणें करूं न्ही गे न्ही पळया तुमी वैक येता म्हणटात गे. आतां तांणी न्ही म्हळें तर खंयचे रिती मागणें केलें सारकें. कितलो वेळ आमी मागूंक जाय पयसो बी जाप न्ही. आमची जिणीस एक मागणें जाय जाय बोमगाळ भाव भयणीनो. जिणयेच्या अर्येक घडयेंतात आमी मागूंच आसाची निरंतर. मागणें म्हळ्यार उतरां आवाज डंबरटा बगार आमची जिणी भर करण्यान पकडचे आत्म्याची शेवट जाय जाय आनी ते देखून आमची मागणी जावन आसा. रवींद्रनाथ ठाकूर हाजे विशयान सविस्तर बरे रितीन सांगता. जर देवाळाक वचून तकली बागोवन मागणें करताय ताज्या पयलें तुज्या पेल्या लागीं तकली बागय आनी तूं ताका कसलेंच वायट केलाय तर खालतेपणांनी बोगसाण्या माग. यो देवा हें कोणें करचें, हें जायना फादर. हुंदा आपोवची बांगम दुसऱ्यां घालें सांगा फादर तांतू म्हणी आसा गी. जर देवाळा वचून दिमी घाल मागूंक वेताय तर पयलें ताज्या अस्कद आशिल्ल्या मुखार दिमी मोड. हें कश्टाचें. आनी मुखार कितें सांगता पळय फादर तांतू म्हणी करूंक जाता पळय. जर देवाळाक वचून तुज्या पातकांचे बोगसणे मागताय तर ताज्या पयलें दुखयल्ल्या काळजांत हांव बोगसाणें दी. तर देव आमचे मागणें खंडीत आयकता न्ही गे. कालें गेल्यार बोगसिल्यार बोगसिनांतल्या कांय फायदो ना. 100 डझन तेरे करा, 10 आराधन करा, 5 तीर्थ करा, कांयच फायदो ना. बोगसण्या विशयान येवचे आयतार सांगता कितलें बरें पळय. येवचे शुक्रार आसा. आतां म्हणजे समज खंयसर मागणें करियेत परगा स्तुती म्हणटा पर बस स्टँडान थंय हांगा म्हणल्यात तुमी आज मागणें खंय करियेत गे म्हण. खंय रावल्या थंयत ओके तें बारी बरें रगलेत ना. 7 वरां सांजेर मागण्याचो वेळ जाताना आमी खंय आसा थंयत मागणें करचें. करेक्ट न्ही. कुटुंबाचें मागणें कुटुंब थंयत आसा गे. कुटुंबाच्या घरा वचचे हांगा आसा पॉयंट. जाल्यार मागण्याचो खंयचोय निर्दिश्ट जागो म्हणलो ना. त्या देखून जेजू खंयसर मागणें करतालो. इल्लें पाद्रापाचें बीन दिसता की जेजूचें बीन दिसता की म्हाका गोत्तू ना. एक सांगच्या खातीर आमी सांगचें न्ही गे. इल्लें डावट फादर जेजू आसतना आमी जातले फादर आमी पोर जाले म्हणलें म्हाका 60 वर्सां जाली मात तशें करेक्ट गोत्तू ना. करेक्ट न्ही. जेजू खंयसर मागणी करतालो म्हणल्यार म्हजें सवाल. त्या देखून बायबल क्लास दवरली ताका ये म्हणटाना काली 4 जाणां येतात. मागीर आमी हांगा खंय 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 देव मागणें करता म्हणटा आमकां गोत्तू ना. मागणें जेजू सिनोगागांत तांणी सांगिल्ल्या बरें कोणें तांणी सांगिल्ल्या बरें दोंगरा वयर लोक जम्या मुदाक एक सुरस्वती वचून मागणें करतलो. जायते बडी सगळी रात ताणें मागण्या करचिली.
जर कोण तुमकां एक सवाल विचारल्यार आसता तुम्ही कित्या मागणी करतात त्या सवाला जाप कशी करी जा कोणी विचारले तुम्ही कित्या मागणी करतात की नाही सवाल विचारले करी जाप पादा तू सांग हा कले तुम्ही मागणे कित्या करता तुम्ही विचारले ही बारी गजलच झाली नाही तर कित्या मागणे करता म्हळ्यार जेजू आमच्या सोम्यान मागणे गेल्लें त्या दोगून ताजी मोगाळ भुरगीं जावन आसची आमी मागणे करता म्हण तुमची जाप जाय कळ्ळें हां तशें जेजू मागणे करतना कितें जालें अजपान जाली मागीर कितें जालें पिडेस्त गूण जाले जोर्दान लायक मागणी करता आसतना ताजेर पवित्र आत्मो देवलो काली देवलो लाजारान जिवान जालो न्ही अशें दृश्टांत आमकां पवित्र पुस्तकान वाचूंक मेळटा आनी ह्या आराधना वेळार बाळोक जेजूक मान करतना ह्या पुण्यक्षेत्र येतना मनशाच्या भुरग्यांक सांगत रावलो जेजू आमच्या पिरगेचीन वाड्यांनी कुटुंबांनी रावों दी परगमनाच्या आमच्या कुटुंबाच्या संघाक राखों दी म्हणून आज आमचो तो मागण्याचो इरादो जावन आसा देखून सर आमी उबे रावया मागणे देवाचो अनुभव जोडचे हाचेर मागणे करतना आमी एक संबंध देवाक रचून जाता त्या देखून तुमची जबाब दिवन आसा सुमी आमकां मागोवंक शिकय वडा म्हणया सुमी आमकां मागोवंक शिकय वडा म्हणल्या सुमी आमकां मागोवंक शिकय आमच्या गरजा वेळार सुमी आमकां मागोवंक शिकय आमच्या कश्टा वेळार सुमी आमकां मागोवंक शिकय आमच्या संतोषांत सुमी आमकां मागोवंक शिकय आमी खंयचो वावर करतना सुमी आमकां मागोवंक शिकय आमची पिडा शिड्या वेळार सुमी आमकां मागोवंक शिकय आमी हेरांक बक्षिताना सुमी आमकां मागोवंक शिकय हेर आमचेर अपराध मांडटाना सुमी आमकां मागोवंक शिकय तुजे उतर हेरांक परगटतना सुमी आमकां मागोवंक शिकय आमकां कशें मागचे म्हणलें कळनातल्या वेळार सुमी आमकां मागोवंक शिकय आमच्या कुटुंबान मागण्या वेळ दिवंक सकनातल्या वेळार सुमी आमकां मागोवंक शिकय मागण्याचे महत्व समजनातल्या खातीर सुमी आमकां मागोवंक शिकय मागणे करून उपगण आयिल्ल्या वेळार सुमी आमकां मागोवंक शिकय वाड्याच्या मदीं देवाचें उतर वाचूंक आनी नियाळूंक फाटी सरतना सुमी आमकां मागोवंक शिकय त्या सुम्याच्या परवेशान पातयेन तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळ म्हणलें गीत गावया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळ तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळ कश्टाची मोडा म्हजी आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा वडा जाणा म्हणया तुजेर हांव पातयेता जेजू दाखोवन म्हणया आमी जेजू मोगाळा जेजू आमच्या मुखार आसा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा म्हजी आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तूं म्हजो
आयल्या वेळा तुझी राव पातिता जेजू मोगाळा. बसया आमी. आयच्या दिसा मागण्याक थोडे प्रॅक्टिकल इशारे तुमच्या मुखार हांव दवरतां. आमी मागणे करता, कसलो दुबाव ना, मागण्यात आमी हुशार. देवा लागलो संबंध जोडच्याक आमी मागणे करता. देवा कडेन पातयणी आसा त्या बरोवशान आमी हांगासर आयल्या. तर मगाळ भाव भयणीनो, समाजेन कितें जाता, म्हजें मागणें खंय पावलां, हांव कशें मागणें करतां, हांवें मागणी करची रीत कशी आसा म्हणलें आज समजुचें भोव गरजेचें जावन आसा. पयल्यान पयलें आमच्या कुटुंबान मागणें अर्था बरी जायचें. कितें जायचें? आनी तें उराय जाय तर आमकां एक फिक्स्ड टायम आसूंक जाय मागणें करूंक. कालें आसा जाय, फिक्स टाइम फिक्स्ड टायम आसा जाय. उरल्या पुरो आसा, मागण्याक फिक्स्ड टायम आसा जाय. त्या देखून केदाळा मना आयिल्ल्यापणे कोणें एकल्यान सांगलें मागणी करा म्हणून आमी सुरू करचें न्ही. तें मागण्याचें न्ही. टीव्हीर तुमकां खंयचेय प्रोग्राम येता म्हण कळटना ताका टायम आसता न्ही. त्या दाळा मात तो रिमोट कंट्रोल खंय हांगा सोदून वचून टक्क करून आमी घालता. टीव्ही ऑन जाली, बसून पळोवचें सिरियलां. करेक्ट न्ही गे? हां, तशेंच मागण्याक एक टायम आसा, त्या टायमाक रयचें पडटा. मिसाचो वेळ तसोच न्ही. हांगा खुशी आयिल्ल्या प्रमाणे हांव विगार जावन एक मीस पेडिल्ल्यार तर कोणी आसतीत गी, आसात गे? हां, त्या देखून ताका एक फिक्स टायम आसता न्ही. सकाळीं 7:30 म्हळ्यार 7:30 8:30 न्ही. त्या देखून वेळ आसता. घरांत आमकां बगूंक पुरो आमचें गरने फादर आमी मागता, मागतात गे, मागता फादर. कालें मागणें करता, फिक्स्ड टायम ना. आनी केदाळ जाय तेदाळ डिसायड करियेत. पूण व्हडली चूक इस बोमगाळ भाव भयणीनो, जर आमी मागण्याक टायम फिक्स करना तो एकलो या एकलें हांगा तेणें चुकतात कुटुंबाच्या मागण्याक. आनी त्या देखून कितें जाता, तो एक पवित्र वेळ न्ही मागण्याचो, एक तो पवित्र वेळ जावन आसा. आनी आमी सकड काम जाले उपरांत मागणें करचें न्ही. आमचें पुरो जालें आनी उरलो जाल्यार टायम आमी देवाक दिया म्हणून आमी मागणें केल्यार व्यर्थ. कळ्ळें म्हणून येदोळो गोत्तुनांतल्या देव बक्षिता. आज जावन म्हणी पाद्रापांती दिल्ली शिकवणी समजून म्हणी इल्लें परिवर्तन जाल्यार तुमी निट्टू सरका येता. कितें संबंद चडयता न्ही आमी. तुमीच सांगलें हांवें न्ही, मागणें आमचो संबंद देवा लागीं चडयता म्हणून. त्या देखून मागणें करना. थोड्यांक बगूंक पुरो आमी इतले बिजी आसा फादर, तुमकां कांय काम आसना. आमकां रांदूंक आसता, भुरग्यां पळोवंक आसता, वस्त्र म्हणूंक आसता. कोलें काम फादर, मागण्या पुरसत ना फादर. म्हाकाय समजता. हर एकल्यांक काम आसता. काम नातलो कोण, म्हाका 4 नांवां दियात घरा येच्या पयलीं. देखून आमी कोणी पुरपुरचें नाका. तो पाद्र्याप हरये बडी ताका एकच मागण्याचें सोडून दुसरें खंयचें उलयना तो. ताका पुरपुरचें नाका. आमी बिजी आसा म्हणचें नाका. निम्मेरलो वेळ तुमच्या कुटुंबाक घरांत मागणें करची आज जावन येदोळ नातल्यार. जेजू आमकां आपयता म्हणलें उडास तुरेचे बोमगाळ भाव भयणीनो. सांजेच्या 7 वरांक जेजू आमकां आपयता. आंबरची गांठतना आदली बोमगाळ भाव भयणीनो घरांत वतलीं. आज गांठ जावन दी. ती खंयची गांठ? कोणी सरला गे? 7 वरांक कोणी सरतल्या गांठी मारता ते आंबरेची म्हण कळाचें न्ही आमकां. त्या गांठेक एक नादी घडत आसता न्ही. गोत्तुना फादर आवाज जालो म्हणटा आमी गांठ म्हणची. त्या देखून गांठी मस्त टायपार आसात. देवळांत ती गांठी मारतात. आमची इगर्जेची ती गांठी आंबोरीचो वेळ तो खंय आसल्यार वेगळी आमी खंय वचो जाय, घरा वचो जाय. आनी जे कुटुंब सांगता मागता ते सांगता बळटा. आयकलां न्ही?
हे आमच्या मोतीन आसा तवळ आमचे कुटुंब सांगता उरतले. जे कुटुंब सांगता मागता ते सांगता बळता म्हणटा. कोण? जेजू. जेजू पाद्र्याब न्ही, जेजू. दुसरी गजाल, जायत्या कुटुंबांत आमी सांगता मेळटा न्ही, चुकयना. थोडे बडी मात्र मागणे करता. देखून आमच्या सांगता आसच्या भुरग्यांक ल्हानांक ह्या मागण्याचो अर्थ कळ्ळे जाय न्ही. आमी वडिलांक जावन आवय या बापायन भावान आनी भयणीन एक घरचे वडील जावन येजमान जावन महत्व कळ्ळे नासता. कितें जाता थोड्यांनी मागणे म्हळ्यार काय ते रड्यान जावडिल्ल्या बरी पडक, अर्धे आमच्या पोटांत अर्धे आमच्या भायर. ना मन मरी इल्यान झटपट जल्दी फाय मागणे वगी जायचे की सिरियल आसा. सिरियल चुकूंक जायना. मागणे जाल्यार एक तेर्स कण उणें मांडयता म्हणून न्ही गे. आमचो जेजू पाप कांय करना. एक नामन मरी उणें जाल्यार हे सिरियल गेल्यार न्ही देवा म्हजे कोली थुकली पडा पडू. चुकलें न्ही गे सेल्ली बाय. मग बाय कालचें इतलें बरें सिरियल जालें चुकलें. ह्या म्हज्या घोवान सांगलें मागणें कर म्हूण. ताका गोतूच ना, ताका इंट्रस्ट ना. म्हाका सिरियलान इंट्रस्ट आसता, मागण्यान नातल्यार दुसरो हांव न्ही गे. त्या देखून मागणेच्या वेळार कितें डिस्ट्रॅक्शन येनातल्या बरीन. विशेश करून आमच्या भुरग्यांक ल्हानांक आमी कितें मागणे अर्थ बरीच ह्या वेळार आमी शिकयता पळय मगाळ भाव भयणीनो. खाली काणी सांगल्या पावना. आमची काणी न्ही बगर आमची चिणी आमची भुरगीं पळयतात. लेट अस गिव देम ए गुड एग्जाम्पल. कोणाक? आमी शुक्रार हांगा येता न्ही गे. आमची भुरगीं इस्काला गेल्यात न्ही गे. तांकां अवकाश मेळनातल्यार तुमी तांच्या खातीर मागणें करूंक येयल्यात. ती शिकतात, तांचे खातीर मागतात. आनी सांजेर तांकां हे लिसांव तांकां कळी जाय तुमच्या वडिलांक जावन. आनी ते भुरग्यांनी हे पवित्र वेळा मागण्याक हजर आसा जाय. आजकाल भुरगीं पेंटेन मेळटात सातोरांक. घरांत ना सोदून वचचे टॉर्च घालून. हात की तुमची भुरगीं ना. आवय बापय तांच्या टायमा घरा येती जाल्यार भुरगीं घरा येता ते ना. कोणाची चूक? तप्पू नंदल्ला, तप्पू राम बांतू न्ही गे. तशें आमी जावन मागणी करतना देवाचें उतर वाचतना मोबायल थोडो वेळ विराम दिजे न्ही गे. आज दोन एक 5 मिनटां म्हणी ते मोबायल सायडीक दवरया. कण्ण उडयल्यार म्हण. त्या देखून मागणे करतना मोबायल नाका. कोणाचे येवन दी फोन. मागणे करतना मोबायल वापर नाकात. तांकां मागीर करा मागणे जाल्यार उपरांत कितलें अर्जंट जाल्यार. जर म्हणजे पिरगजींत म्हाका बटलेर ना रांदूंक घालूंक. हांवें काणिके वेळार कोयराच्यान सांगलें तुमी काणिकेचें गीत गाया. हांवें मास्तू गेल्या वाजूंक गेल्या इल्लें परतून येता म्हूण हांव गेलो जाल्यार तुमी वगत बसशात हांगा. कोलो पाद्र्या हाका बटलेर ना. आमकां मिसा बसून हांगा बसून कोयरा कडेन गितां गावूंक सांगलें. तांणी गितां गायलीं. पाडल्यार गेला मासली. वगत रावचात गे. आतां मात ना म्हणटात. ती करी क्रिस्तांव बिलकुल वगत रावचे ना न्ही गे. हा तिसरें आयच्या आधुनीक काळार आमी व्हिडिओ कॉल करता न्ही गे. कॉन्फरन्स कॉल 3-4 एका पेजीर कळ्ळें मोबायलार. कॉन्फरन्स कॉल करतना आमी 3-4 मंडे तांचे दोळे कान आमी पळयता न्ही गे. मागण्याक आमी कॉन्फरन्स कॉल करता गे. मागण्याक उलटें न्ही. कॉन्फरन्स कॉल आमकां नाका न्ही गे. त्या देखून बोमगाळ भाव भयणीनो कुटुंबां सांगताली जाल्यार मागणें गरज. कुटुंबाचो बांद जीव उरत जाल्यार कुटुंबां सांगता उरता तर मोग मैपास वाडटा तर कितेंय चड उणें आसल्यार नापायत जाता काली मागण्या दुवारी. तर आमचें मागणेचें बळ आमी सोडोवंक जाय. कित्याक आमी मागणें करता तेन्ना आमची कुटुंबां सांगता उरतालीं. आज आमची कुटुंबां सांगता ना तर कारण कितें? एकच कारण मागणें ना घरांत. मागणें ना. करता म्हळ्यार जाप दिता करता म्हूण.
खंयच्या डायपार करतांगे म्हणल्यार मात उल्लेख आज आमी आमकां विसरचे भोव गरजेचे जावन आसा भोव मोगाळ भावा भयणीनो. आज आमी पाटी वेता आसतना आमच्या घरा कुटुंबांत आमी कशें मागणें करता म्हणल्या विशीं इल्लें चिंतून पळोवया. आजच एक जमवता पळय उठल्या उपरांत आमी मिटिंगां पळयता न्ही भारी फास्ट आहा पळय मिटींग. आज आमच्या कुटुंबा घरा वचून आमी एक जमवता पळय कोणाची वाड्याची न्ही कुरकारां सांगा नाकात हा कुटुंबाची कित्याक मागणे करच्या खातीर ओके त्या देखून जगता पळय. आनी जर त्या जमतेंत आमी कितें बरें करता जाल्यार देवाक हरगा दिया. देवाक एकामेकाक सांगाता आजचो एक अवकाश न्ही मागणी जावन आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो मोरयेन उजवाड जावच्या पयलें जेजूक टेंपलान समर्पिल्ल्या बरी आतां आमच्या पवित्र सक्रमेंतान आसच्या जेजूक समर्पून दिया. आमचे मागणी जावन आसा. पयल्यान पयलें आमचे दीस सर पिरगच्यो आमचे पिरगची आसची प्रत्येक जावन हांगासर आलंगार सर कुटुंबां ती सर माया मोगान शांतीन जिवंक आत्मी जशें लौकीक बरेपण सोडूंक पावो दी म्हण आमी मागया. सोम्या लागीं सोम्याक पळया सोम्या आयला सोम्या पळयता आमकां मागणी करूंक. आज आमच्या कुटुंबांतली चिणी आमी सोम्याक भेटोवन दिया. ल्हान जावंक पुरो कुटुंब व्हड जावंक पुरो दादलो जावंक पुरो स्त्री जावंक पुरो आमी आती दिवया समर्पया. कस बळू भुजवण लाभोवन दी. आमची पिडेस्तां आमच्या घरा आसात पुरो आस्पत्रेंत आसात जावंक पुरो अंतुळणान आसात जावंक पुरो तांकां चिजूचो एक आपुरबायेचो स्पर्श जावं दी तांकां भुजवण लाभोवन दी. आमची युवा जाणांक आज आमी सोम्याक आमी समर्पया भेटोवया. आमचे सर युवा जाणां क्रिस्त जे शिकणे प्रकार वाडोवन दित क्रिस्ताचो उसवाड ती तांच्या बऱ्या कामांनी परजळून दित. आमची इस्कॉलाची भुरगीं आसात शिक्षकी आनी सिब्बंदी जानवायान उजवाड जोडूंक लावन दी म्हण आमी मागया. पिरगजीन वावुरचे पिरगज विगार सहायक विगार धर्मीक भाव भयणी लायक वचत आमी मागया. क्रिस्ताचो उजवाड बऱ्या रितीन प्रसारूंक आनी क्रिस्त साक्ष जावंक तिरसणेन बोल तांकां लाभून दिवन मागया. मागया आमी आमच्या ध्यानी बसत तांकां तुज्या बेसवांनी बर तांचे बऱ्या कामाक उदार मनाक आमचे देस आमचे पिरगस आज उन्नती मेटा पावल्या आमच्या ध्यानी बसून मागया. चिनयेन बोमगाळ भाव भयणीनो विविध कारणां लागूंक निराश जाल्ल्यांक सुनवण लागल्यांक सुलवणी भोगल्ल्यांक अर्तिरीन अडचणच्यांक सर्वांक मोतीक जे समाधान नातिल्ल्यांक सर आमच्या सुम्यादी आमी समर्पया ताचे मागया. तो सुमी जेजू क्रिस्त तांकां बऱ्या हातान सांबाळून दी. अपुरबायच्या थंय आमी सुम्याक समर्पून दिया. तो सुमी जेजू आमकां सदांच आमच्या थंय आसूं दी आनी येता पवित्र सक्तीन तो आमकां समर्पीत करता. फाटल्या दिसांनी बोमगाळ भाव भयणीनो आमकां राखून इल्ल्या सर घडितांक उगडास काडया. जेजू हांगासर आसा ह्या पवित्र सक्रमेंतान ताजी हजेरी आसा. ताणें आमकां आपयलें मागणी करूंक ताचे सांगता वेळ करसूंक आमच्या एकामेकाचें जिवीत आमी ताका समर्पण दिवया. म्हणजे सगळें समर्पण आमी करूंक आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो तोच आमचो सुमी हांगासर आमच्या सांगात आसा. ह्या सुम्याक आमी मेळोंक आयल्या. त्या सुम्या आमी मेळटना आमचे थंय आसले सर उणें पूण ताका समर्पण दिया. तो आमचे जाग्यार आसा म्हण आमकां बसयता आनी ते सुम्याक कव्या गीत ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. उबया मिरव्या आनी सुमी आमच्या सांगात आसा म्हणलो तो स्पर्श आमच्या थंय आसूं दी. सुमी आमच्या सांगात आसा. ह्या प्रभुच्या भजना मुखांतर सुमी आमकां हालयता. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಒಡೆದಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಮರಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಒಡನಾತು ಬರುಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, ಒಡೆತಳ ನಮಿಗಮ್ಯ. Alleluia, 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 Alleluia. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆ ಆಗಿರು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆ ಆಗಿರು, ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ಒಡೆತಳನ್ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. पवित्र आत्म्याक मागणे, देवा पवित्र आत्म्या, तूं सावन आसाय म्हजो मजतदार, तुज्या मजती विणे आमच्यान कितेंच करूंक साधना. हें आराधन तुज्या हातान समर्पिता, हें आराधन आमचें थंय आसो सर अडकळ्यो पयस कर, सर कुडीचे मोतीचे आनी आत्मीक बंदपाच नाश कर. आमी अरियकल्यान जेजूची पवित्र अजारपण भोगूंक फावो कर. सतान आत्म्यान एका मनाच्या आनी एका काळजाची जावन बापाक मानता तसलें आराधन करून तुजें दैवीक प्रेरण जोडूंक ह्या गितां मुखार आमी पवित्र आत्म्याक आपोवया. हे पावन आत्मा तूं हा, हे पावन आत्मा तूं आ, 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 मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे
पवित्र आत्म्याच्या सक्तीने सुमी तुमकां आपडटा आमी भलायकेचे सुटकेचे मागणे तुमच्या तकलेवर मागोवंक करता पवित्र आत्म्याच्या सक्तीने तुम्ही सर आसात पवित्र आत्म्याच्या सक्तीने तुम्ही मागणे करूंक येतात मुझ में जीवन दुनिया आता मी उदारी आमच्या पवित्र आत्म्याक आमच्या संगे आपण पवित्र आत्म्याची सगळं आमच्या थंय जाऊन दी ज्योति जला मुझ में जीवन की ज्योति जला जीवन की ज्योति जला ऐ मुक्तिदाता मुक्ति प्रदाता पावन आत्मा तू आ जीवन दाता मुक्ति प्रदाता ऐ पावन आत्मा तू आ पवित्र आत्म्या सगळं आमच्या देवाने येतात ऐ पावन आत्मा तू आ पवित्र आत्म्या देवाने पावन आत्मा तू आ सदाच पवित्र आत्मा आमच्या संगे आता देवाने येतात मी सगळ्यांक समर्पण करूया ऐ पावन आत्मा तू आ हालेलुया हालेलुया आता आमचे हालेलुया हालेलुया सर्वांचे डोळे दापून पवित्र आत्म्याची सगळं आमचे देवन म्हणून मी मागया या वक्ताची आमकां आपडटा आणि गुण करता व पवित्र वेळ आम्ही सुम्याक मागणी करू हांगा सरयल्या कितल्या हजार लोकांनी तुमची दूख हांगा सरयल्या सुमी तुमचं ऐकता या पवित्र आत्म्या सगळं आमकां सुमी आसा आवडटान भरोशान मागले कोणेच दिनसतना पाठी वसना या पुण्यसिद्ध आयिल्ल्या सर्वांक सुम्याचे आशीर्वाद आसा जेजू म्हजी पिडा आपडटा आणि गुण करता खंडीत वक्ता जेजू आपडटा हर एकल्यांकी तुमकां गुण करता सुमी तुमकां आपडटा गुण करता हालेलुया 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 आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो हालेलुया 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 आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो वड्या तळ्यान आमी म्हणया आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो वड्यान म्हळ्यार आमी आपड जेजू आणि हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू आणि म्हाका भलायकी मेळटली वड्या तळ्यान म्हणया आपड जेजू आनी म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू आणि म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो आपड जेजू आणि हांव गुण जातलो आपड जेजू हांव गुण जातलो आपड जेजू आणि हांव गुण जातलो गुण कर जेजू गुण कर जेजू वड्या तळ्यान गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू हालेलुया 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 जायत्यांक बरी भलायकी मेळोन आसा या वक्ता पवित्र आत्म्याच्या सक्तीने भोवमकाळ भाव पडिनो या वक्ता तुमचे दोळे तुम्ही आपण जेजू येता जेजू आयला हा बरो जातलो म्हणल्यार पातयेने तुमी हांगासर या सक्रामेत आमकां जरा साथ जेजू मकाळ भाव भयणीनो पळया आमच्या सुम्याक सगळे तुमचे खाळे सुख तेंगर सुम्याक भेटया आमचे सुमी आमचे मुखामध्ये हांगासर आसा या सक्रामेत आमकां हजर आसा सुम्या जेजू सगळ्या भक्तिकांक हांगासर या पांय तळा समर्पिता सुम्या मंगळा भाव भयणीनो सुम्या तुमचे लागीं उलयता उलो मारता विश्वासान उलो मारल्यान तो कितें सण घालिना सुमी तुमचो हापडटा या वक्तान हापड जेजू वड्या तळ्या म्हणे हापड जेजू आपड जेजू हापड जेजू आपड जेजू हापड जेजू आपड जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू टच टच heal us Heal us. heal us Jesus Heal us, Jesus. touch Jesus Touch Jesus. heal us Heal us. touch Jesus Touch Jesus. heal us Jesus Heal us, Jesus. जेजू आपडता या वक्ता भाव बगाळ भाव बडिनो सबारजी दू गुण झाले या वक्ता आमचे धन मोर आम्ही तकली सगळे आम्ही सुम्याते समर्पिया पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तुम्ही हांगासर आसात तो सुमी जेजू तुमकां आपडटा हर एकल्यान तुमचे नांवां नापयल्ल्याक आज या मागणेच्या आराधन हांगासर आयिल्ल्या
आमच्या सर्वांक तुमकां आपडटा त्या पवित्र सत्यराज या पवित्रार पवित्रत्मा आमचे थंय आसा हे पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या म्हजे थंय ये मुझे तैये हे पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या म्हजे थंय ये मुझे तैये म्हज्या काळजांत ये मुझे काल सांते म्हज्या काळजांत ये मुझे काल सांते म्हज्या मनांत ये मुझे मनाते म्हज्या रक्तांत ये मुझे रक्ताते म्हज्या सिरांत ये मुझे सिरांते म्हज्या केदीच सोंड घाली नाका मुझे केदी सोंड घाली म्हज्या जिवितांत ये मुझे जीवितांते म्हज्या जिवितांत ये मुझे जीवितांते म्हज्या घरांत राव मुझे घरात राव म्हज्या बिरगजींत राव मुझे बिरगजेंत राव म्हज्या कुटुंबांत ये मुझे कुटुंबांते म्हज्या पिढ्यांत ये मुझे पिढ्यांते म्हज्या दुखांतल्या परिस्थितींत आसतना ये मुझे दुःखाच्या परिस्थितीत असताना ये हांव संतोष आसतना म्हज्या संगत राव पवित्रत्म्या संतोष असताना मुझे सगळं राव पवित्र हे पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या वडातळार ये पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या पवित्रत्म्याच्या शक्तीन आता गुण करतात जरी एकली अगं पावली पडी सक्रमित आमकां राजार आसी पवित्रत्म्या तूं ये पवित्रत्म्या तू हे पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या म्हाका आपड पवित्रत्म्या म्हाका आपड हांव गुण जातलो हांव गुण जातलो जीसस 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 heal us जीसस touch us टचस Jesus जीसस hallelujah हालेलुया वडातळार hallelujah हालेलुया पवित्रतेच्या सगळ्यात आमचेर देव राहिला हालेलुया 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 गुण कर जेजू गुण कर जेसू आपड जेजू आपड जेसू दैविक स्पर्श आमकां दाखय जेजू दैविक स्पर्श आमकां दाखय भक्तीन आमी हांगासर आयल्या जेजू आपड जेजू आपड म्हणलें गीत आमी गावया आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं पेला जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं पेला जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार पातकी स्त्रीयेन तुका बावळताना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केलें बावळताना हांव सुद्दां सोम्या जा पडटा पांयान तळा तुज्या सर पडता पातकी स्त्रीयेन तुका बावळताना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केलें बावळताना हांव तुका सोम्या आजा पडटा पांयान तळा तुज्या सर पडटा सोमिया जेजू काळ्याक म्हज्या कांदी दर्या जेजू मागण्या गुमान तूं दी कुर्पेची जर्जिनी म्हज्या सोमिया सदां सुवाळोवन दी कुर्पेची जर्जिनी म्हज्या समेत दरान पुट करूंक तुज्या दैवीक स्पर्शन बर आनी गुण कर गावया गीत हे देवडा सक्रामेंता ये देवा संस्थान नामान करूया पूर्विल्या
ससना एकाच ताळ्यात असिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावाठान आमेन. प्रार्थूया. हे देवाचे सक्रमित काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडयलो. तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक मान करूं आमकां दयेन फावो कर. चवथी येता राज करताय ससनाच्या ससना. सुम्या तुझ्या नावाना मी सांगता मेल्या संतोष बरीच काजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन तो नामी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी मागेता सोम्या जेजू ख्रिस्ता सडमोंदारा उपकारांस तुझ्या अर्गांदिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केला खुर्साच्या मरणांत जिवीत दिला सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेल्या संतोष बरी काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन आमी समरमता सर्गी देवना तुझ्या आमी मागेता. या मिसाची ते सवा या बरी आसात. मिसाची ते सावन दिता स्मिता सलडान आनी कुटुंब सिरवांतावन. मिसा ते सावन दिता वरन रुवन डिमेल्लो ठाकोडे तावन. रिकामेस दिता लिना सेराव आनी कुटुंब वेनूरू. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जीवन जेजू क्रिस्त थंय भौमगडच्या भवन आनी भयणीनो या पुणशिताच्या या बाळोक जेजूच्या पुणशिता या बलिदानाक आमी हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक हे पवित्र वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पाचखी सपविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारो सांगता मनां चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां घेतल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. या पासून घेवन सदांच अंकार मरये सगळ्या देवदूतांनी बघच्या आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रार्थना विनंती प्रार्थना मागता. सर्ववेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. सोमिया काकूळ सोमिया काकूळ क्रिस्ता काकूळ क्रिस्ता काकूळ सोमिया काकूळ सोमिया काकूळ.
सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गी चाराया सर्पोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसता आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पोवे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापाच्या तुझ्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. या जिवितांत तुजी घटसाण साकून दादुशी जावं आणि सर्गा तुझ्या आमच्या बापाच्या घरात ताणें बसयले या संतोषाची संपूर्ण भरती चूड आमकां फावय म्हण मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उपदेशाच्या पुस्तकांतले वचप. हरेक वस्तूक एक काळ आसा. आकाशा पोंदा हरेका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मूंक एक वेळ मरूंक एक वेळ रोवंक एक वेळ रोयलेले हुमटून काडूंक एक वेळ जीवशी मारूंक एक वेळ बरो करूंक एक वेळ मोडूंक एक वेळ बांदूंक एक वेळ रडूंक एक वेळ आसूंक एक वेळ रुदाण करूंक एक वेळ नासूंक एक वेळ फातर वयर उडोवंक एक वेळ ते एकठांय करूंक एक वेळ वेंगूंक एक वेळ वेंगी नासता रावंक एक वेळ सोदूंक एक वेळ सांडूंक एक वेळ सांबाळूंक एक वेळ भायर उडोवंक एक वेळ पिंजूंक एक वेळ शिवूंक एक वेळ ओगी रावंक एक वेळ उलोवंक एक वेळ मोग करूंक एक वेळ द्वेष करूंक एक वेळ झोजूंक एक वेळ शांतीन जियोंक. वावराड्यांक आपल्या वावरा वरवीं कितें फायदो. मनशांनी परिश्रमांनी करचे खातीर देवान तांकां दिल्ल्या कामा विशीं हांवें नियाळ केलो. ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या काळा पुरत्यो केल्यात. त्या भायर ताणें तांच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. तरी आरंभातावन शेवट पर्यंत देवान केलां तें आटापूंक मनशाच्यान जायना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. मुझे खडं जावन आसलोलो देव सदैव जावन मुझे खडं जावन आसलोलो देव सदैव जावन देव
मुझे कळा तो मुझो मोग मुझे खोटे मुझे बद्रस्थान मुझो रक्षा मुझे ढाल मुझो आसरो मुझे कळा जाऊन असलो देव सदैव मुनिस्कोन सर्वेस पोरा तुवें तसो उगडास करच्या विनाशी मुनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्या मुनीस म्हळ्यार फकत स्वार्थ तासो जीव सावळे परी कांयच ना मुझे कळा जावन आसलो देव सदैव मुझे कळा जावन आसलो देव सदैव Alleluia, 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 alleluia. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करून आणि आपलो जीव सोमेस्ताचे सळवणे पासो दिवंक आयला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमची सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. एक पवची जेजू वरविंगड मागणेकर आसतना सीस ताजे सांगात आसले आनी ताणें ताका सवाल केले लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा. सिसांनी जाप दिली थोडे तूं स्थान जाता चुवाव म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर पुर्विल्ल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवन जालो म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें पूण तुमी हांव कोण म्हणटात. पेद्रून जाप दिली तूं देवाचो क्रिस्त. हे संगती विशयांत ताणें कोणाक सांगनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय. मातबारांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसरे दिसा जिवन उठोवंक जाय. देवाची पुत्र हे वाकली तुका क्रिस्ता. जिवन जेजू क्रिस्त ती भोवमगाच्या बाबानो आनी भयणीनो. एक पवची जेजू आनी सैतान कंप्युटरान कोण चड हुशार म्हण तर्क नासले. तें तर्क 5 दीस मुखारसून गेलें. देवाक हाजे तें तर्क आयकून पुरो जालें आनी क्रेग देवान सांगलें शांत रावा शांत खंय आवाज करूंक ना आनी हांव तुमकां सांगता एक परिक्षा करता आनी ती परिक्षा 3 घंट्यांची आसतली. उपरांत कोण कंप्युटरांच बरें काम केलां म्हूण हांव तीर्मान दिता म्हणालो. देखून
सैतान एक कंप्युटरान बसलो, जेजू आनी एका कंप्युटरान बसलो. तांची परिक्षेक सुरू जाली. जेजून क्रिस्तांव धर्मा विशीं टायप केलें, ईमेलां धाडलीं, थोडी ग्रिटिंग्सां धाडलीं, थोड्या क्वेश्चनाक सवालाक जापी बरयल्यो. आनी परिक्षेची मुग्धूंक काली फकत 10 मिनिटां आसता म्हणटना एक झगलान आनी गडगड आयलो, करंट गेलो. तवळ सैतानान ताच्या कंप्युटरांत ब्लँक स्क्रीन पळोवन रागाटावन किरकोटून बोबाटूंक लागलो. पूण जेजू गुत्ता तुमकां कच्चो बसलो, कांय ना, एकदम शांत. करंट आयल्यार गडगड आयल्यार कांय ना, गुत्त बसला. थोड्या वेळान करंट फाटीं आयलो. तवळ दोगांनी कंप्युटरां ऑन केलीं, परतून ती ऑफ जाल्ली न्ही. सैतान ताजें पायल सोदूंक सुरू केलें. कंप्युटर खंय आसा गे म्हूण काम केल्लें न्ही. काल 10 मिनटां पयलीं मात करंट गेल्लो, पूण एकय पायल ताका मेळोंक ना. सगळें डिलीट जाल्लें. म्हजी सर पयलां करंट गेल्ल्या वेळी डिलीट जाली म्हणालो सैतान. पूण जेजू त्या वेळी शांतपणी, त्या दळे शांत जेजू आन्सर सीट प्रिंटींग हाडूंक सुरू केलें. पासो 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 करून प्रिंटींग आन्सर सीट जेजूची. सैतानाक हें पळोवन पुरो देदस्पर जालो. ही खरी गजाल आहे. कितें करचें म्हण ताका कळना ना. एक घडी ताणें जेजूलाक विचारलें, जेजू ताणें विचारलें, हें सगळें तुवें कशें केलें ही म्हण. त्या देवान पळयलें, परीक्षा उलोवंक ना, देखून तुमकां उलोवंक अवकाश ना. देवान मुखारसून म्हळें, जेजून सुरवेत तावन ताणें कितें केलें तें सगळें सेव केलें, पूण तुवें सेव करूं ना. पळय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो आमचो साल्वार करच्या खातीर, आमकां बचाव करच्या खातीर, आनी ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां सोडोवच्या खातीर. पळय मोगाळ भाव भयणीनो, हे दृश्टांत तुमच्या मुखार आयच्या दिसा हांवें दवरलें. आयचे शुभ बर्तेंत थोडेच पयलीं आमी आयकलें, जेजू ताजे शिसालाक विचारता, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा. कळ्ळें म्हणटा? खंय म्हणलें? आयच्या सुवार्तेंत म्हणलें. ते एक सवाल विचारलें न्ही. अशें म्हणटना म्हाका एक उगडास आयलो. एक दीस हांव गरभेट करच्या खातीर एका पिरगजी गेल्लो. एक दीस गरभेटेक वेताना गेलो. अशें गेल्ल्या वेळी सदनच्या बरी एका घराक पावलो आनी थंय एक दार पडिल्लें टक टक करून. आनी त्या भुरग्यान हांवें पळयलें. तें भुरगें घराचें दार उगडलें. उगडटना त्या भुरग्याक इगर्जींत हांवें पळयल्लो म्हाका उडास. ताजे लागीं हांव कसो आसचें म्हूण विचारच्या खातीर, हांव कोण म्हूण तुका कळीत आसा की बाळा म्हूण विचार. तवळ तें भुरगें त्या कुदन्या कुशीन घुंवन आपल्या मम्मी आपोवन म्हणलें, मम्मा मम्मा, दारा कडेन एकलो उबो आसा आनी तो कोण म्हूण ताका कळीच ना. पळय मोगाळ भावा भयणीनो, जेजूचें व्यक्तित्व कितें आसा, कोण वळखता की म्हणल्या सवाला खातीर जेजून आयचे शुभ बर्तेंत ते सवाल विचारलें, हांव कोण म्हूण म्हणटात तुमी. थोड्यान सांगलें, हांव स्थानीक सुवांव, एलिया व प्रवादी म्हूण सांगतात. पूण सर्वच नवीन पेद्रून विचारता आनी जबाब दिता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण. तूं क्रिस्त
तूं क्रिस्त आनी आज तोच बोमगाळ भाव भयणीनो आमच्या लागीं ते सवाल विचारता, आमच्या लागीं नांव काण विचारता. इनासमा वल्ली अबा, सेल्लीबाई, लिल्लीबाई, तेजूबाई, तूं हांव कोण म्हूण म्हणटाय. सवाल कळीत जालें? कळ्ळें सवाल? हांव कोण म्हूण म्हणटा न्ही. हां, जेजू तुमी कशें वळखातात की म्हणलें सवाल ताणें विचारलें. हांव कोण म्हणटा म्हणलें न्ही तें. कोणाक विचारलें? गोत्तू ना. कोणाक? हां, तुमकां सगल्यांक थोड्यांक बेजार आय म्हजें नांव काडूं ना फादराबान म्हण. त्या सेल्लीबायची लिल्लीबायचें तूं नांव काडटा. तशें जाप दिवंक इल्लें पाटी नार्ग घेता आमी न्ही गे. पळय तशें जाप ती आसा जिगी म्हणलें जाप दिवच्या खातीर बूक सुद्दां आमी येचें नाका. आज जेजू कोण गी म्हणून 1140 नाका जेजू कोण गी म्हणून. या कोणी आमकां सांगलें आयकोन न्ही. ह्या दोतूनच्या वेळार कोण म्हूण शिकयलें उगडा सांड हांवें जावप दिवचें न्ही. हांवें जावं जेजू कोण म्हूण सांगूंक ताजो अनुभव हांवें चड लागीं बोमगाळ भाव भयणीनो. ताजेर वंदून आसा तुमची जबाब. आनी त्या बाबतींत जेजून 2000 वर्सां पयलें आपल्या सिसांक ताणें विचारलें. आज तेच सवाल आमकां विचारतना जेजू श्रेश्ठ मेस्त्री गी, जेजू एक बरो गवळी गी, जेवसां दंडिल्लो, पिडेस्तांक बरो केल्लो, दैवीक वैज कश्टा वेळार सांगत दिल्लो खरो इश्ट गी. आंब्रो सांगतालो सुमी जेजू आमचें सर्वस्व जावन आसा म्हण. सुमी जेजू आमचें सर्वस्व जावन आसा म्हणटा आंब्रोस. तर मगाळ भाव भयणीनो आतोच क्रिस्त थोडेच वेळा ह्या आल्तरीर उंड्या रुपार पवित्र आल्तरीर हजर जाता. ताका आमी स्विकार करता. ताजे थंय आमचो मनोभाव कसो आसलो. निजायगी क्रिस्त हजर आसा म्हूण हांव पात्य येतांगी वा दुबावता थोडे बुटीन. हे सवाल आज आमी आमकां आमच्या कोसडतां विचारचे भोव गरजेचें जावन आसा बोमगाळ भाव भयणीनो. जेजूक सेवल्या उपरांत आमी आमच्या घरा, आमच्या वाड्याक, आमच्या बिरगशीक आमी फाटीं येता. तर आमची जिणी कसेली, आमचो भावार्थ कसो, आमचे कर्ण्यो सांगता वयतात की आमच्या चिणी बरी. आमच्या शेजाऱ्यांच्यांक, घरच्या भुरग्यांक, वडिलांक आमी कसली देख जाता ह्या मागण्या उपरांत. मागणेर जार बऱ्यो कर्ण्यो हांव आदारतांगी म्हणलें सवाल आज आम्हा एकल्यांक जेजू विचारता. तर साद्या सवालाक बोमगाळ भाव भयणीनो आमी सर्वां ऋणी जावन आसा आमची जबाब दिवंक. म्हाका जेजू कोण गी म्हणलें आज हांवेंच तुलां वर्णन करून पळय जाय. एरांनी सांगलें जबाब एक हांवें जबाब दिवची न्ही. बघा जेजू म्हाका कितें लागता, जेजू हांव कशें वळखता, जेजूचो हांव मोग कशें करता, जेजू हांव केदळ हांव मेळटा, जेजू कितें आमी कित्या मागणें करता म्हणली सवालां बोमगाळ भाव भयणीनो आज जेजू तुमकां हर एकल्यांक ह्या पवित्र तळार जबाब दिता. तर ह्या मिसाच्या पात्र घेवंक आयिल्ल्या सर्वां सुमयेचो आमी कृपा मागूंक आनी तिसऱ्या दिशान मुखार सोडूंक आमी ताका आमची जिवी समर्पिता. तर तेच पवित्र सक्तीन आमी सुमयाक वळखूंक जायची कृपा ह्या पवित्र मिसेजान आमी जोडून घेवया. आमेन. आमची बाबाची प्रार्थना आतां आमी आमच्या सुमयाच्या पांया तळा समर्पुया. आमची जबाबदारी आसा बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी, याजक धर्मिकांनी बऱ्या बावार्थी जिणेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या पोरजेक मेलपंक्त जावंक तुज्या सक्तीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांची सर्व मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन
समकोंक कुमक कर म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर्व पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. जिणेंत सदां तुजे कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकय म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजनाक आदार दिवच्या सर्व दानींक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दराळ बेसांव दिवन तांचे जिवीत सोबय म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजीक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक उरल्यांक सुदर्शितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावान बर म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमचे जे काळजाचे अत्रेक आमची मागणी आमची ते सवां आनी जे कोण हेरांनी मागोवंक आमकां सांगलां ताजो उगडास कारण आमी तुका समर्पिता. सर आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमकां जाय इतलें तूं आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. आमेन. भेटयता बापा उडोवाय तुका दयेन तुगे काणिकांची तुका दिमान बोली उडोवाय हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. भेटयता बापा उडोवाय तुका दयेन तुगे काणिकांची तुका दिमान बोली म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व देवा पामान तसलें जामून मागात. ये तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकानी महिमे आमच्या सभेच्या अदाबा सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताज्या नांवान आमी पेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सशनाच्या देवा सर कळेनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्याचो आपल्या चल दिलो आमकां ताणें चल नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडिली आमकां पातकांतली आपल्या पुनाचवानपणांत शिकलें आमा सोमेस्ता जिवी ससनाचें आपल्या महिमे वसर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां तरा सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. ओवी दळबारांचो सर्वे
संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येतात का जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करोस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक छाडून हे देणी पवित्र कर मागता जावं दी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्तची खूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस म्हणून सोसून वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची त्याचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्णी कराराचें रगत पथकां जें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशां पासो तें वरतलें हे म्हज्या उगडासा करात बावट सगून आमी परगच्या जेजू मेलो जेजू जीवन झालं जेजू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा सुमिस्ता पवित्र एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे येजगी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां तुजी इश्टागत मेल्ल्या सुमिस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमिस्तांची दया मी मागता आमकां मुरये देवाची मे संगती भगवंत जुजे तिजो पती सामिशन पाऊल भगवंत धर्मदूत आनी सर्व कळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर सटांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गो आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना बोमगळ भाऊ भयणीन आमच्या सर्व राज्या मरान दूर ताणें शिकलें प्रार्थना तिरकेन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकिल्ल्या बक्षितां शांतची पातकां बगोस आनी आमकां थंडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सुवस्कय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी सडवंदराचे जो क्रिस्त जे येणे
बरोशा अत्रक्तील आमकां तुजे उदार खाकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुझी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. Sumia tuim giving chamaka fauna. Utran Jesu muja deva. Jesu muja raya. Jesu muja jiva. Muja deva. Serva Jesu muja deva. Jesu muja raya. Jesu muja jiva. Muja deva. Muja serva. Soha sodum karo uzwa tujhe lagi asa somia maka jivit hota. Jesu muja deva. Jesu muja raya. Jesu muja jiva. Muja deva. Muja serva. Servo soha sodum karo maipa. Tu sis mozo somia. Tu somos mozo buswa. Jesu muja deva. Jesu muja raya. Jesu muja deva. Muja deva. Muja seva. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिव सगळ्यांनी दिवी मोडची म्हण तुवें येवसिलें. हें तुज्या मोगाचें येवजण्या पासत हो दिनवासपणाचो यज्ञ संभ्रम जेजूच्या नांवान आटपली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जीव आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विस्वासान उसारूंक सर्गा तुज्या सटना वाकोडूंक
आमकां पावयो म्हण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वपदवेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडका बाळोक जेजूचे पुनशेत अलंकार बाळोक जेजूच्या पुंतळाक एका शुक्रारा तुमकां स्वागत एका शुक्रारा हांगासर सकाळीं 6:30 वरार मीस आनी 9 10:15 दैवी काकुळचो तीर्स 10:30 वरार आराधन बलणचे मागणे आनी 11:30 वरार मीस 9 तेलवणी उपरांत सर भक्तिकांक जेवण थंयसर आशिल्ल्या स्टॉलाक भेट दिया बेंदर केल्लें मीठ दूंप आगमेंत कोंताबिंतिन्यो इमाची इत्यादी थंयसर मेळटात दैवीक वक्त डिवायन मेडिसीन भलायकेचे इशारे आमचो मनादीक बाप रॉबर्ट क्रास्ता हांगासर आसा बरी तुमची भलायकी बरी जायचे म्हण ताका मस्त खुशी आनी थोड्याची भलायकी आपल्या मागण्या मुखांत गुण जाता सांगातास भलायकेचे इशारे हाडाची दूख आनी कसलीच पिडाचे तुमकां इशारे जाय तर मिसा उपरांत आमचो बाप बायसर आसतालो थंय तुमचे भलायकेचे इशारे तुमी ते काणगेर आज प्रत्येक जावन हाडांच्या दुखी विशयांत तुमकां सांगताले आयुर्वेदीक गांठी दुखीक गॅस्ट्रीक सर भुरग्या पिडेक वखदां तेलांत स्टॉलांतय मेळटात ती तुमी काणगेर मिसां दिवंक आसात ऑफिसांत दियेत नांतर थंयसर स्टॉलांत तुमी वेतना थंय तुमी दिवयेत आराधनेचे कोपेल सकाळीं 7 तावन सांजेर 7 वरां पर्यंत उक्तें आसा कोणाय येवन हांगा मागोवंक आसा तुमकां सरांक स्वागत एका ब्रेस्तरां सांजेर प्रत्येक सावन 5 वरार हांगासर विनवणेचो मागण्याचो पंगड आपलें विनवणें मागणें करता ह्या मागण्याक तुमी येया मागण्यान भागीदार जाया तुमचें मागणें समी आयकता त्या मागण्याक तुमकां सर्वांक स्वागत दनपाराच्या जेवणाक कुमो करूंक उलो दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तरी कुशे कितलेंय दीन सावन पुलिया पुलाचे पाकळी संतोशान आमी ह्या पुनशेतान स्विकार करतले हांव तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडवळ बऱ्या रितीन करून आमकां सहकार जाता तुमी दिल्लें दाना वरवीं हें जेवण आमचे खाली आत्मी वाडवळ्या खातीर मात न्ही आमच्या थंय संतोश मोग एकवट वाडयता मग्नाची अभिरुची वाडयता ह्या पुनशेतान तुमच्या घरांनी जल्म दिवस जाताना काजारो झुपल्यो जाताना काजारोचो दीस कुमगार वा एर कितेंय कार्ये तर बाळोक जिच्या पुण्यक्षेत्राचो उगडास तुमी दवरया तुमचें दान ह्या पुण्यक्षेत्राक दिया पुण्यक्षेत्राच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्लें दाना वरवीं हे पुण्यक्षेत्राची इल्लीशी प्रगती जावूंच आसा आनी मुखार मस्त जावंक आसा तुमचो सहकार आशेता कावन्सिलींग मांडवळ हांगासर आसा तुमच्या सुमेस्तांक सुक्त मार्गदर्शन संगी विशेष मागणे करता दयाकन पण करण्यात खुमसारां आराधनेच्या कोपेलांत सकाळीं 10 तावन 11:30 पर्यंत आसतलीं
आयची देवस्तुती आनी जिवनाक कुमोक मंतीबाई वाडो जिवनाक प्रयोग जावन आमकां त्या गजालांनी सहकार दिला तांकां मुखार आपयत आसतना बाब रॉबर्ट क्लासातावन तांणी मानाची वाद स्विकार करची. पयलीं रोवन रिनिटा डिसोसा आने गुड्डे, सिसिलिया क्लॅसिया डिसोजा मियार, डेस्मंड रेगो टाकोडे मुंबई. दया करून मुखार येवन आपली माताची वाच तुमी काण घेवंक हांव विनंती करता. बाळक जेजू नमन तुका, तातू आमचे संगीत सदा. बाळक जेजू वंदन तुका, आता आनी सर्वथा. ल्हान भुरग्यांक सांगता रावन समजो संतोष म्हणटा सोमी तो मनशाचो इश्ट जावन येयलो. स तरांच्या घरच्यांनी मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवी वायस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्यारा शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणा थावन मनशांक ताच्या सर घरच्यांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. ए भगवान जेजू बेळका, तुजी सर पृथ्वी अजब पितरां उगडे पेकिल्ली आसता आनी तुजो तुका पक्षिणीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयनाय आनी तुज्या बेसवानी पळ. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां यो, तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो रात आमकां दे आनी आमी आमचे इश्कर्यांक शिताव. तुज्या आमचे बदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदीव आनी सदीं फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवते मदें देवाचे माये आमच्या खातीर प्रीती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदीव आनी सदीं फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवते मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर प्रीती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदीव आनी सदीं फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवते मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर प्रीती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, तशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बळका आमचे बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, तशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बळका आमचे बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, तशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बळका आमचे बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. हे जेजू तुवें तुवें सांगलां म्हाका आनी तुमी घेतल्यात स्वता आनी तुमकां मेळटलें आनी पळयात तुमकां उक्तें जातलें. तुज्या भगवंत मायेच्या मजेचेर पत्यो हांव पळयता सोदता आनी मागता तें म्हाका मेळचें कर. 41 जणांक बरी भलायकी मेळोवंक ताका जाणांचें कॅन्सर पिडा गूण जावन 10 जाणांक गॅस्ट्रीक समस्या आसा ते गूण जावन 15 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या पासून 2 जाणांक ड्रायव्हिंग एग्जामान पास जावंक 21 भुरग्यांक शिकोवंक जानवाय गिन्यान उजवाड लाभोवंक 10 जाणां परगांवांत बरी विसा मेळोवंक
5 जाणांक कामान भद्रती लाभिल्ल्याक 10 जाणांक कुटुंबान समाधान मेळचे बसोत 5 जाणां रीण दिल्लें फाटीं मेळटा बसोत 6 जाणां कामांत प्रमोशन मेळच्याक 15 जाणांचे काळजाची पिडा गूण सावच्याक 13 जाणां बरें घर बांदूंक पावस सावंक 20 जाणांक मोतीची पिडा गूण सावंक 15 जाणां भुरग्यांची देणे फावत सावंक 5 जाणांक बरो सागो फावत सावंक 10 जाणांक वर्टीक पिडा गूण सावंक 13 जाणांची अर्निया पिडा गूण सावंक एकल्याची HIV पिडा गूण सावचे पसत 12 जाणांक सागो बऱ्या मोलाक सेल जावच्या पसत 13 जाणांक अर्थीक समस्ये पर्याय जावंक 8 जाणांक ऑपरेशन यशस्वी जावंक 10 जाणांक काडिल्लें रीण बेगीन फारीक करूंक एकल्याक चे पियोवणी सोडून बरें काम परगावन मेळच्या खातीर हे जेजू तुवें सांगलां म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितालो तुझ्या माये मोरयेच्या मजते हांव खालतेपणी आनी अधिक गरजे तुझ्या बापाकडे तुझे नावे मागता ते म्हाका फावो कर हे जेजू तुवें सांगलां सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशी ना तुज्या पळोवपाक माय मोरयेच्या मजतीन हांव मागणें तें म्हाका लागतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा जेजू बळका मागणें सांगात आमी म्हणया हे अचपाच्या जेजू बळका कंतीन आनी बेसराय बरयल्ल्या आमच्या काळजाची एक काकळटीची दिश्ट घाल आमची मागणी आमी मागता तुजी इतलें पिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ खाळीस आमची मागणी स्विकारली आनी त्या उतरिकान मागची कृपा आमकां दिव कारण आमचे वयले सर कश निरसपण तुजी कुमोक आनी बुसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन जेजून केल्ल्या सर उपकारांक सांगता दिवंक हांगा अर्का आयल्यांत 13 जाणांक डेंग्यू ताप गूण जाल्ल्या पासत 10 जाणांची बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत आनी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासत 15 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्या पासत 10 जाणांक बरी सैरीक लाभिल्ल्या पासत 12 जाणां भायर पडली वस्तू मेळिल्ल्या पासत 13 जाणां एलर्जी पिडा गूण जाल्ल्या पासत 4 जाणां अवघडांतले निवेरल्या पासत 20 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान मोत लाभिल्ल्या पासत 10 जाणांक बरें काम पावस जाल्ल्या पासत आनी 30 जाणांक लाभिल्ल्या विविध बऱ्यापणा खातीर सौम्या बाळोक जेजूक अर्गां पाठयतात जेजून गेल्ल्या सर उपकाराक सांगात आमी अर्गां दिवया एबो उदार बाळो जेजू तुज्या मुखार आमी सत पडटा तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे खाकुळटीन आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांच्या इमजे मारिपाक तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी खंडांतली दैवीक मजत सोडून दी सर स्तुती आनी महिमा साव तुका बाळका जेजू आमेन सौम्याचे नावी आमचो आदार सौम्या दयेन आयक मुझे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर दयाळेन आनी मोगान भरिल्ल्या देवा आमच्या बापा तुजी गुण करची सगत पिडेस गुणयेक लागून
कष्ट भोगलेल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वाद करताय. या तुझ्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक विविध पिढींनी कष्टाचे तुझे दयाळ दीस घाल. तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर. तुझ्या पुता बळकाक चिजून कुरपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभयली. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगतपणान सोडलो दैवीक अनुभव सटनाचे जिवीत जोडून तांकां आदार जावं. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರ ಗೋರಿಯತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुमचे सुवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूंक. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पुता सुवें चियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेवणाचे आशीर्वाद आमी मागया. सर्गीच्या बापा, ह्या सोबीत दिसा तुका आमी अर्कां पाठयता. वायसो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या अर्कां पाठयता. दिन वाचता. बरी एक दीस तूं आमचे सांगत आसाय. ह्या पत्तीनेन आमी हांगासर मागण्या मुखांत मेसाच्या बलिदाना द्वारी आनी नवें नामकांत हांगासर आयल्या. संतोशान नवें जेवण हांगा तयार केल्ल्यांचेर हें जेवण जेवल्ल्या सेवचांचेर सर्वांचेर तुजो दराळ आशीर्वाद घाल. तेच बापाचो आशीर्वाद हांव मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोजा जेजू, मोगाळ जेजू, जिनियेन मोजा फेगीस तुये म्हाका तुज्या गोपांतली मोगान तुज्या पोटलून तुंद मोजा जेजू, मोगाळ जेजू, जिनियेन मोजा वेगीस तुये म्हाका तुज्या गोपांतली मोगान तुज्या पोटलून तुंद कष्टां दुखां पिळे शिळे वायटाक संपलो वळवळता. कष्टां दुखां पिळे शिळे वायटाक संपलो वळवळता. रितें जिणे तुजे विने तुस मुजें दायज सर्गीं
तू ये. मोगाचे न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार. फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.